कोरोना लॉकडाऊन लक्षात घेऊन मोदी सरकारान रिणाच्या हप्त्यांचेर 3 महिने सूट जाहीर केल्या। मार्च ते मे मेरेन कर्जदारांक सूट आसतली। सहकारी बँको सांगतात ते प्रमाण ज्यांका शक्य आसा तांणी टायमार EMI भरचो। जे हप्ते फुडें भरतले तांकां 3 म्हयन्याचें जूर लागू जातलें। बँको खंय जूर माफ करपाक शकनात। ते भायर बँकांक अजून लेखी कांयच आयिल्लें ना। प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। RBIन जो मॉरेटोरियम डिक्लेअर केला, जे लोनी मेंबर्स आसात तांकां हो मॉरेटोरियम लागू जाता। तो मार्चाचो इन्स्टॉलमेंट धरून 31 मे 2020 पर्यंत हो मॉरेटोरियम RBIन सध्या दिल्ली कडेन आसा। मॉरेटोरियम म्हणल्यार ओन्ली पोस्टपोनमेंट ऑफ द इन्स्टॉलमेंट। आनी जाका कोणाक मॉरेटोरियम एवेल करपाचो आसा ताणें हो मॉरेटोरियम जो दिता तो 3 म्हयन्याचो, ताजो इंट्रेस्ट जो आसा तो इंट्रेस्ट जुनाच्या इन्स्टॉलमेंटाक ताणें तो पे करपाक जाय विथ कंपाउंडींग इंट्रेस्ट। मॉरेटोरियम हेजो अर्थ की तांकां वेवल ऑफ इंट्रेस्ट ना, फक्त पोस्टपोनमेंट ऑफ द इन्स्टॉलमेंट आनी इंट्रेस्ट आसा तो ताणें भरपाचो। जो 3 म्हयन्याचो मॉरेटोरियम दिला तो तेजो 3 इन्स्टॉलमेंट एक्सटेंड जातले फुडें। आनी जे कोण प्रॉम्प्टली म्हयन्यांत भरतले तांकां हाजो चड फायदो जातलो। तो फायदो म्हणल्यार कितें की तांकां इंट्रेस्टाचेर फायदो जातलो। आनी त्या खातीर जे प्रॉम्प्टली भरपाक सोदतात ताणें मॉरेटोरियमार रावपाचें ना, ताणें प्रॉम्प्टली हे इन्स्टॉलमेंट भरपाचे। तांकां फायदो आसतलो इंट्रेस्टाचेर। सेंट्रल गव्हर्नमेंटान जे कितें रिलीफ मेजर्स जे अनाउन्स केला, जेंच्यांनी लोन्स घेतला पळय तांकां, की दे वील बी गिवन मॉरेटोरियम पिरियड। तर मॉरेटोरियम पिरियड म्हटल्यार एक 3 म्हयने तुका एक तर एक्स्ट्रा दिवप किंवा 3 म्हयन्याचो जो तुजो इन्स्टॉलमेंट आसा तो तुवें 4थ्या म्हयन्यान वांगडाच भरप, किंवा तुका बँकान तुजो EMI आसा तो रिशेड्यूल करून म्हणजे फुडले उरलेले EMIs तुका वाडोवन दिवन तुज्यान ते भरपाक जाता। पूण हे दृश्टीन मातशें ठोस गायडलायन्स किंवा इन ब्लॅक एंड व्हायट अशें अजून पासून आमचे कडेन काय पावूंक ना। त्या खातीर म्हाजो असो हें आसा की हे जे लोन आसा पळय न्ही, तर इंट्रस्ट माफ करचो अशें खंयच म्हटलेलें ना। मॉरेटोरियम पिरियड म्हटल्यार तुका 3 म्हयने फुडें मेळटा की म्हाका 3 म्हयन्याचो इन्स्टॉलमेंट तुका आतां भरपाची गरज ना, पूण फुडें तुका भरपाकूच जाय। पूण इंट्रस्ट जो आसा तो माफ करचो असो खंयच म्हटलेलें ना। तर म्हाज्या म्हायती प्रमाणे, म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे ज्यांकां आपले हफ्ते भरपाक शक्य जाता, जेंकां रेगुलर इन्कम येता, तेंच्यांनी ह्या मॉरेटोरियम पिरियडाक रावचें न्हू, कारण तांकां फुडें तो इंट्रस्टाचेर इंट्रस्ट लागतलो आनी तांकां तेजे त्रास जातले। तर शक्य आसा जाल्यार हफ्ते पळय तेंच्यांनी ते रेगुलर भरचे।